हॉलांत दर्यावेळेर G20 पंगड पिकनिकेक आयिल्लो. त्या पंगडान त्या वेळार हॉलांत दर्यावेळेर नितळसाण उपक्रम राबयलो. पिकनिकेक येयात, जाय तितली मजाय करात, मात आपणे केल्लो कोयर वतना वांगडा व्हरचो म्हण ह्या वेळार G20 पंगडाच्या वांगड्यांनी लोकांक उपदेश दिला. RDX खातीर हॉलांतच्यान प्रसाद नाईक. अभियान ह्यो जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचो हा श्लोक आयज आमी हांगा खंय तरी पूर्ण करता. कारण आयज आमी पिकनिकेक गेले G20. तर G20 पिकनिके माध्यमातून पिकनीक सगळेच करता बिचांचेर, पूण क्लिननेस कोण करना. हांगा तुमकां एग्जाम्पल दिसलें आसतलें की कितलोसो कचरो, प्लेटी, सोऱ्याचे बाटले अशे साठलेलो कचरो बुरशे चित्र दिसताले. जंय निसर्गान असो सुंदर असो बीच दिल्ल्यान लोक पर्यटक हांगा भोंवंक येता आनी ही घाण पळयत जाल्यार अशें दिसता की आमी खंयच्या संवसारान रावता. आयज सद्गुरू सारके येदे व्हडले मनीस आयज देश एक आमचे सेव सॉयल आनी एनवायरमेंटा खातीर झगडटा क्लिननेस दवरा म्हणून सेव सॉयल. त्या माध्यमातून आमी चिंतले खंय तरी ड्रायव्ह घेवचो, ह्यो क्लिननेस ड्रायव्ह. शेखर आमचो अध्यक्ष G20 ग्रुपाचो हेच्या नेतृत्वा खाली तेणी म्हणलें की क्लिननेस ड्रायव्ह करपाची गरज. एक मेसेज वचपाक सबंद गोंयान की पिकनिकेक येया, एन्जॉय करा, पूण तुमचे जे कितें वस्तू आसता प्लास्टीकचे प्लेटी आनी कितें माती गोबर हे तुमी सगळे वांगडा तुमी वयताना तुमच्या कडेन व्हरचे. जे वर्सान वर्स आमी सोशल बॉडी आनी सोशल एक्टिविटीज ज्यो आमी खुबशे काम करता आनी वर्सान वर्स आमी खंयच्या खंय नाल्यार वयता. जशें की आयजूय आमी आमचे गेट टुगेदर जाले जेन्ना खोलान बिचार, तेन्ना आमचे मेंबर थोडे जे आहा ते अशे हांगा पळोवपाक येयले. जाल्यार पळयताना तेन्ना आमचो एक विचार जालो की बाबा पळयत जाल्यार सगळे कडेन घाण आहा. हांगा सगळे पयले आनी खुबशे ट्युरिस्टूय हांगा येयल्ले आहा, ट्युरिस्ट जे लोकली आहा आनी भायले आहा. पूण हे माध्यमांतून आमकां दिसलें की बाबा हें स्वच्छ करूंक जाय. आमी सोमतेच बाकीचे सगळे बॅगां हाडले, आमचे मेंबर सगळे एकठांय जाले आनी जितलें जाता तितलें आमी साफ सफाई केली. G20 ग्रुप आम्ही वास्को केला गेली 4 वर्सां झाली की आम्ही सगळ्या पक्षातले लोक आहा. अशें ना की BJP म्हणून BJP, NCP, काँग्रेस, शिवसेना खुबश्यो पार्टी आहा. सगळ्या पार्टींतले आमी एक जाण, कित्याक आमी सप्ताक करता, शिगमो उत्सव करता, लक्ष्मी उत्सव करता, असे विविध कार्यक्रम करता आनी आमी एकूच एरियेंतले न्हू, मुरगांव सगळ्या कॉन्स्टिट्युएंतले लोक एक जाला. जाल्यार सांगपाची गजाल अशी आहा की नरेंद्र मोदीन जेन्ना 2014 स्वच्छ भारत सुरवात केल्ले तेन्ना तेणें क्लिनलीनस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनस अशें महात्मा गांधीन म्हटलेलें पळय. जाल्यार तेणें चश्मा महात्मा गांधीचो यूज केलो आनी स्वच्छ आनी भारत बरयलें आनी 14 सून सुरू केलें. जाल्यार आमकां एकूच मॅसेज दिवपाची आहा. पिकनीक सगळे करता, पिकनीक जाता, पिकनिकेक लोक येता वयता, जाल्यार तुमी कितें घेवन येता पळय एटलिस्ट ते तरी व्हरा. घेवन येता आनी हाडटा सगळ्यान अर्दी घाण करून वचनाका. आतां सगळे पिकनीक येता लोक. जाल्यार आमी गेल्या वर्साय पिकनीक केल्ली, जाल्यार आमचे सिनियर सिटीजन आहा. आमी पिकनीक केल्या उपरांत आमी चिंतलेले गेल्या वर्सा, पूण ह्या वर्सा आमी आमचो उद्देश आनी आमची मॅसेज दिवपाची आहा लोकांक की क्लीन करा. आतां तुमी पयली हांगा कितकीशी घाण आहा, जाल्यार कोणे ना कोणे इनिशिएटीव घेवपाक जाय. जाल्यार कोण पिकनिकेक वयतले ह्यान फुडें. आमी वचत आसता पिकनिकेक वचप म्हटल्यार पिकनीक इज अ फन टायम, रिलॅक्सींग टायम एंड मेमरी क्रिएट जावप. आपूण कितें तरी मेमरी करता. आउटडोर थिएटर आहे, इनडोर थिएटरान आमी रवींद्र भवन आनी काही कार्यक्रम करता. आउटडोर थिएटरान आमी गाणे म्हणटा. पयलीं एक टायमार करोके नासले तेन्ना अंताक्षरी म्हणटाले, आतां करोके सॉंग्स म्हणटा, मजा करता. मजे बरोबर एक मेमरी जावनी क्रिएट, एक मेमरी क्रिएट जी पिकनिकेची मेमरी असतात, अशें केलें तशें केलें. तेज्या बरोबर एक मॅसेजूय वचनी की आमी इनिशिएटीव घेतलो. जाल्यार हांव सगळे जाण अख्खे गोंयभर सगळे जाण पिकनिकेक वचत आसता खंय ना खंय. सगळे जाणांनी स्वच्छ भारत म्हणपाक बरें दिसता, जाल्यार स्वच्छ भारत करूनय दाखया. G20 ग्रूप जो आसा वास्कोचो, सगळे पार्टीचे हेतून लोक आसा आनी ह्या ग्रुपान वर्सान आमी एक पिकनीक करता आनी एक खंय तरी अशी जागा आसा जे स्वच्छता करपाचे. तसो आज आमी खोलान एक जागो घेतला आनी त्या खोलान आमी सगळी स्वच्छता करता. हांगा कितले तरी लोक येता हांगासर जेवता, खाता आनी ताट आमी प्लास्टीकची जी बी ताटां आसा ती अशी उडयता. हांव त्या लोकांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता, तुमच्या घरान जेवल्या उपरांत तुमी ताटां अशीच भायर उडयता काय कितें? असोच तुमी घरान कचरो करता काय कितें? तुमी हांगा येवन बसता, सबन दीस तुमी हांगा पडटा. हें पोल्युशन तुमच्या भुरग्या बाळांक कांयच लागचें ना काय कितें? म्हणून तुमी जर ही स्वच्छता तुमी दवरली, हांगा पिकनिकेक म्हणून जर तुमी येता, तुमी हांगा मौज मजा करता येता, जाल्यार तुमी चिंता तुमचें सरावंडींग जें आसा ती स्वच्छ आसपाक जाय. आनी हेकाच लागून आमी त्या सायडीन खरें म्हटल्यार आज पिकनिकेचो सगळो आमचो ग्रूप बसलेलो सकाळच्यान. आमी ती एरिया आमी जी बसलेली ती सगळी स्वच्छ केल्या उपरांत आमी चिंतलें की ह्या सायडीन खोलांची ती माडां बिडां आसा त्या सायडीन येवन आमी आतां हे सगळे हांगासर कांय न्हू म्हटल्यार 25 बॅगां आमी भरल्या कचऱ्याच्यो. आनी हांगा तुमी पळया कितले तरी फॅमिली हांगा येयल्ली आसा. म्हजें रिक्वेस्ट आहा लोकांक की तुमी हांगा वाराक म्हणून येता आनी ह्या कचऱ्या मदीं तुमी बसता, म्हणजे तुमी कितें दाखोवन दिता? कचऱ्या आनी तुमी सेम म्हणून
G20 ग्रूप जे आसा वास्कोचे ते सगळे एकठांय जावन हांगा हॉलान आमी पिकनिकेक गेल्ले आनी पळयत जाल्यार आमकां एक वायट अशें भयानक अशें चित्र दिसपाक लागलें की सगळे कडेन कचरो आसा, प्लास्टिकूय स्प्रेड जाल्लें आसा. सो आमी बसलेले कडेन अशें एक डिसिजन घेतलें की आमी जेन्ना घरा कडेन वयतले तेन्ना आमचे सायडीक आसा तोय आमी प्लास्टीक सगळ्यान जो कचरो आसा तो लागीं करपाचो आनी तेच बरोबर बाकीचे जो सरावंडींग जे खोलान जो आसा तोय आमी कोयर सगळो एकठांय करून तो प्लास्टिकान भरून दवरपाचो केलो. त्या पद्दतीन आमी सगळे आमच्या बरोबर कावन्सिलर आसलो बाबा पांडे तशें आमचे बाकीचे कमिटी मेंबरांच्यान सगळ्यांनी आतां इनिशिएटीव घेवन आमी हो सगळो जो कोयर आसा हो एकठांय केल्लो आसा. प्लास्टिकांनी आमच्या पिशव्यांनी भरून दवरलेलो आसा. जवळ जवळ 20 बॅग आमी आतां प्लास्टीक सगळो हो कोयर लागीं केला. हांव एकच आमच्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी अपील करता जे लोक कोण हांगा येता पळय तेंच्यांनी आमची बीच क्लीन दवरपाचो प्रयत्न करपा जाय. एट द सेम टायम आमकां इतली सुंदर जो हो स्पॉट मेळ्ळा तेजें खंय तरी विद्रुपीकरण जावपा जायना आनी प्रदूशण जावपा जायना. हे खातीर जेन्ना तुमी हांगा येता तेन्ना तो कोयर तुमी सुद्दां खंय तरी एकठांय करून दवरपाचो आनी वयतना घेवन वचपाचो. अच्छी बात सिखाए कि कचरा इधर उधर नहीं उड़ाना है. हम लोग अपना कचरा लेके जाएंगे, उधर ही घर पे लेके जाके उड़ाएंगे.